नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश वाडेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। देड दिसाची चवथ जाली। ताळ घुमट शामळेच्या तालार फोगाच्या गडगडांत देड दिसाच्या गणपतीक भक्तिभावान निरोप। देड दिसाच्या गणपती गंगेचे वाटे। रेवणात दोग भाव शॉकान आगताक गेले। गोरवांक सारकुटा हाडूंक गेल्ले कडेन लायव्ह वायरिंग तेकिल्ल्यान खंय मरण। रानवटी जनावरांक लायिल्ली लायव्ह वायर। गोंयांत उटंगरा उपरांत येलो अलर्ट। चवथीच्या पयल्याच दिसा गोंयभर घोग्यांनी पावस। लोकांची मोठी धांदळ। कितलेशाच कडेन हुंवाराची स्थिती। गोंयांत 13 पूल पुर्तुगेज तेंपावेले 60 वर्सां जालीं। तातूंतले 200 वर्सां मायज पोन्ने। गोंयभर 30 वर्सां पोन्ने अशे 110 पूल PWDच्या डाटाचेर। खासा रिपोर्ट। सात DSS लावार्थी सरकारी कर्मचारी। 747 लावार्थ्यांचे घोव बायलो सरकारी कर्मचारी एक्सपोज। रिकव्हरीक समाज कल्याण खात्याच्यो नोटीशी। प्रकाश फर्नांडीस करता जेजूच्यो सांता भक्तांच्यो गणपती साईबाबाच्योय मुर्ती। फर्नांडीसाच्या मुर्त्यांक गोंया भायरय मागणी। खासा रिपोर्ट। देड दिसाची चवथ जाली। पुढच्या वर्षी लवकर या म्हणत भावार्थ्यांनी वर्साच्या वाटेक वतले गणपतीक भक्तिभावान निरोप दिलो। ताळ घुमटां शामळेच्या तालार फोगाच्या गडगडांत देड दिसाचो गणपती गंगेच्या वाटेक लागलो। सकाळी नव्याची पुजा करून सांजे महादेव आनी गौरीचे पुजा करून विसर्जन। उपरांत गणपती अजून सार्वजनीक गणपती धरल्यार अनंत चतुर्दशी मेरेन चवथीचो मूड। देड दिसाच्या गणपतीक भावार्थ्यांनी ताळ घुमट शामेळाच्या तालार फोगाच्या गडगडान पुढच्या वर्षी लवकर या म्हणीत निरोप दिलो। पळोवया निकती आयिल्ली खबर। म्हापशा पे पार्किंगाच्या 2 स्टाफांचेर गंभीर हल्लो जाल्लो। एकल्याची तकली फोडिल्ली जाल्यार दुसऱ्याक गुंडा फोन सुर्यान तोपिल्लो। ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी 4 अटक केला म्हूण म्हायती मेळटा। मोरोड म्हापसा हांगासर जो चोरी हल्लो जाल्लो आसा जे पे पार्किंग घेता तेजे एम्प्लॉइजांक मारिल्ले आसा। एकटो
डिस्चार्ज दिला एकट्याक आनी एकटो साकूच क्रिटिकल आहा तेजेर जीएमसीन उपचार चालू आसात. ह्या केसीन म्हापसा पुलिसांनी चार जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. म्हापसा पुलीस तांकां सोदताले. जे एक्यूज 4 जाणांक अरेस्ट केला तेंची नांवां आज आमकां मेळिल्लीं आसात. तेंची नांवां आसात भुवन गोवेकर, दशरथ गोवेकर आनी रुपसाई आरोंदेकर आनी अनिकेत शिरोडकर हांकां 4 जाणांक म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा. आनी प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. रिवण दोग भाव शॉक लागून आगताक गेले. राजेंद्र गांवकार 46 वर्सांचो, मोहनदास 40 वर्सांचो. गोरवांक चारकुटो हाडूंक खंय दोंगरार गेल्ले कडेन लायव्ह वायरीक तेंकले. कळटा त्या प्रमाण रानवटी जनावरांक म्हूण करंट लायिल्लो. एका सायडीन आमी गोंयान चवथ सेलिब्रेट करता आनी वातावरण आमी चवथीच्या अशें मुडान गेल्ले आनी एका सायडीन पळोवंक गेल्यार केपेंच्या गांवकार फॅमिलीचेर एक दुख्खाची गजाल घडलेली आहा. एकाच घरांतले सक्के 2 जाण भाव दोगांकूय शॉक येवन तांकां मरण येयलें म्हणून कळोन येता. एक्चुली मेळटा ते म्हायती प्रमाण की हे गांवकार फॅमिली ही केपेंची जी आसा तेंचे दोगी सक्के भाव तेंची गोरवां आहा खंय गोरवांक चार हाडपा खातीर खंय तरी रानान गेल्ले आनी रानान तांकां एक लायव्ह जी वायर आसा जी चडशी आमी वायल्ड एनिमला खातीर शेतान येवंक जायना म्हणून प्रोटेक्ट करपा खातीर जी वायर आनी आसता आनी ताका शॉक आसता त्या वायरीचेर ह्या दोगांचो पांय पडलो आनी आत्ताच तांकां मरण येयलें. ते आजून लेट पर्यंत येवंक ना म्हणून फॅमिलीन तांकां सोदपाचो प्रयत्न केलो आनी सोदता तांकां एक थंयसर एक मिनी एक टेम्पो कसो दिसलो आनी टेम्पोन अर्दी चार भरलेली म्हणून कळोन येता आनी त्या थोड्याच वाठारान तांकां ह्या दोगांचे जे राजेंद्र गांवकर आनी मोहनदास गांवकार हांची बॉडी ते पडलेली थंय मेळ्ळी. मागीर केपें पुलिसेन थंय पंचनामा करून आतां सद्याक जेंची दोगांची जी बॉडी आहा ती गांवकार फॅमिलीक हँडओवर केल्ली आहा. हे दोगी जाण जे गांवकार आहा तेंची नांवां आहा राजेंद्र गांवकार आनी मोहनदास गांवकार. स्टुडंटा खातीर हांव ओमकार फळारी. चवथीच्या पयल्या दिसा पावसान नाका शेवट केले. खंयी यो वच करताले जाल्यार दडकांनी उटंगार, झाडां पालसणां आडवीं, रस्ते बुडले. 24 वरांत 6.38 इंच पावस 110 इंचांक तेंकला. नारवें एका घरा कुशीची राखणेवणत कोसळ्ळी. धरणां फूल, न्हंयांक हुंवार, साखळे दिवचल वाठारांनी हुंवाराची स्थिती. सतत पडपी पावसाक लागून नारव्या मोरटवाड्यार जानकी पाडोलकराच्या घरार घराकुशीची प्रोटेक्शन वॉल पडली. फातोडेर सुमार 3 वरांचेर घडणूक घडली. आमदारान सुवातेर वचून पळोवणी केली. घरां खातीर बेगिनाच हांगा राखणे वनत बांदतले म्हूण आमदाराचें उतर. जानकी पाडोलकर यांच्या घराचेर जे आयज दरट कोसळ्ळेले आसा गेल्या पावसान हे जे घडतां घडलेले आसा ते इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमी हांगासर येयल्ले. जानकी पाडोलकराचें घर आमी पळयता आनी तेच्या भिंतीचेरूच ही दरट कोसळ्ळेली आहा आनी भितर गणपती पुजलेलो आहा. ही घटना जी घडलेली आसा ती अत्यंत दैनंदीन अशी जाल्ली आसा. तितक्या मजल ती सांगपाक सोदता की जानकी पाडोलकर टू विश्वास पाडोलकर हावस ह्या जो कंप्लीट सादारण 200 मिटराचो जो हे आसा दरी कशी आसलेली एक हे आसा घरां आसा ह्या घरांक प्रोटेक्शन दिवपाक लागून आमी सरकारान एक हांगासून ते तेजे पर्यंत एक रिटर्निंग वॉल बांदपाचें काम आमी हातीन घेतलेलें आसा. आरसो उगडलो आनी गण्यार तितल्यार भायर पळयल्यार पारेत येयल्या तेजेर. मागीर टायम पळयलो पळयल्यार 3 जाले. कंपाउंडाची पारेत ते हय. मागीर तिनां संक उठली आनी देरागेर गेली. ही न्हिदलेली हांकां म्हटलें नाका मागीर तेंगेर गेली आनी मागीर सरपंचाक फोन केलो. आतां म्हाका कळ्ळी ते उसराटी हो म्हणटालो म्हाका आई जाणा मेळटली म्हणलो हें जाल्या हांवेंच बांदून घेतली न्हू तेकाय सांगलो आमकां मातसो पोटाक लागून जर म्हाका भुरगें रावचें पडटा न्हू तो कामाक आसलो. कोणाक तशें कितें जावंक ना ना तशें कोणाक काय जावंक ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयांत 13 पूल पुर्तुगेज काळांतले. ह्या पुलाक 60 वर्सां मायज जाल्यात.
तातूंतले 200 वर्सां मायज पोन्ने. PWDचो डाटा सांगता त्या प्रमाण सगळ्या गोंयभर 30 वर्सां मायज पोन्ने अशे 110 पूल आसात. खासा रिपोर्ट. गोंयांत जायते पूल आसात जे पोर्चुगीज काळात बांदिल्ले. डाटा मेळटा ते प्रमाण 3 पूल पोर्चुगीज काळांतले आसा आनी ह्या पुलांक 60 वर्सां पुराय जाल्या. तातूंत 2 पूल 100 वर्सां पोन्ने आसात. 30 वर्सां पोन्ने अशे भट्ट 110 पूल आसात. पोन्ने पाटो पुलाक 100 वर्सां मायज जाली. पोन्ने हडफडेच्या पुलाक 100 वर्सां पुराय जाल्या. पोन्ने शिरदोन पुलाक सुमार 90 वर्सां मायज जाल्या. पोन्ने असोळडेचो पूल आनी रामणफोर्ड पुलाक 70 वर्सां पुराय जाल्या. सावड्डेच्या पोन्ने पुलाक 70 वर्सां पुराय जाल्यात. जाल्यार अर्धफोर्ड पूल आनी सांतिस्तेव पुलाक 62 वर्सां पुराय जाल्यात. खांडेपारच्या पोन्ने पुलाक 63 वर्सां पुराय जाल्यात. विठ्ठलपूर सांखळे दिवचलेच्या पोन्ने पुलाची पिराय 60 वर्सां मायज आसा. जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग 748चेर आशिल्ल्या 2 सांकवांक 60 वर्सां पुराय जाल्यात. मजगती कुंभारजुवे पूल, घाटमरोड पूल, सत्तरी कल्टी न्हंयवेलो पूल, शिरगांव पूल, सालेरी पूल, बेतोडे पूल ह्या सगळ्यांक 50 वर्सां पुराय जाल्यात अशी PWDची म्हायती. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. सरकारी स्टाफ सरकारी स्किमी लुट्टा. DSSचे सर्वेंत 7 लावार्थी सरकारी आनी 746 लावार्थ्यांचे घोव आनी बायल सरकारी स्टाफ. डाटाचेर एक्सपोज. रिकवरीक नोटीशी धाडल्यात. आतां मेरेन 1.5 कोटी वाशील केल्यात. बाकीच्या गजालींक लागून 350 जाणां कडच्यान 65 लाख मायज वसूल. 40 जाणांनी बँकेंतल्यान पयशेच काडून आशिल्ले ते 12 लाख. DSSS स्कीम स्कॅनरा खाला. खात्यान अपात्र लावधारकांकडच्यान रिकवरी सुरू केल्या. आतां मेरेन 7 DSSS लावधारक सरकारी कर्मचारी आनी 747 लावधारकांचे घोव वा बायल सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्याचे मुखार आयला. लावाच्या रिकवरी खातीर नोटीशी धाडल्यात. आतां मेरेन 1,50,95,562 रुपया वसूल केल्यात. हेर कारणांक लागून 351 जाणां कडच्यान 65,69,638 रुपया वसूल केल्यात. 40 जाणांनी बँकेंतल्यान 6 म्हयने पयशे काडूंक नाशिल्ले ते सुमार 12,75,000 रुपया वसूल केल्यात. खात्यान हे विशीं कुडतरी, मये, पणजे, नावेली, दिवचले, सांगे, हळदोणा, कुंकळे आनी फोंड्या जागृताय केल्या. सुमार 1,764 बायलांक डॉक्युमेंट आनी अर्ज व्हेरीफाय करूंक मजत केल्या. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. पापा आ रहे ये. वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. रायचो प्रकाश फर्नांडीस जेजूच्यो सांता भक्तांच्यो धरून गणपती आनी साईबाबाच्योय मुर्ती करता. लाकडाच्यो मुर्ती. ताका ताची बायल लिंडी हातभार लायता. प्रकाशाच्या मुर्त्यांक गोंया भायरय डिमांड. 12 वर्सांच्या पिरायेचेर ताणें सुरवात केल्ली. आतां अख्खो धंदो सांबाळटा. खासा रिपोर्ट. ताकाचे सायबरी जेजूचे जुजेवास सांतातून सान फ्रांसीस मागीर दुसरे सांत लॉरेन्स आनी सगळीं सांत हांव हिंदुआयले हें करता. कारण गणेशाचे मागीर साईबाबा तशें करून वयले देराचे ड्रॉ करून काबीन करून वयले आपल्या घरा लावपाक. आनी ताका ते हितू लायक जाले हुशार जायन घेवन गेले ते सगळे. आनी सगळें करून जाता. कृष्णा ह्या स्टॅच्यू मागीर दुसरे आनी कितें आहाय ते सगळें करूंक मेळटा. मळकण न्यू इगोज घातले तेणें थिंगा आवर लेडी ऑफ पायटी बिकॉज कॉपेल ते थिंगा 2 स्टॅच्यू दिले. एक हांदा हुरिस्त्या दिला आनी सायबीण दिली एक हांदा हुसा व्हरपाची. दुलार दिला त्या हाटीच्यान. दुलार तशें सेम. शिरोळे
हे दिल्या कपला बाजरा कपेला थिंगा मार्डोळ इगोर्जी थिंगाय तशें हळद दीस हाडल्या आल्तरा घालताय तो व्हडलो 7 फीट मागीर बाणाले माजोड्डा फातोड्डा ती दाखली 5 फीट क्रेस तेजी एक जेवाज सांत जेवाज मागीर होली स्पिटाक थंय आहा मागीर कोलवा एक बीचेर एक कपेल आहा कोरवतार म्हणल्यार ती वाड आहा मुखार केरशी आयल्या थिंगा एक कपला क्रुसिफिक्स ह्या फाटी म्हाका जाण जायत कडेन गायले बांबोली एक आयला जेवाज गोंया भायर मुगेल्यो इंडियेक पावले आनी हिंगा UK पावले पयलो मुगे पांय कोत्तालो पांय कोत्चे मागीर हांव हें जालो 12 वर्सां आसतना धाकली वस्तू कोत्तालो वर्क जातली मागीर हांव पेंटींग सगळे कोट मारता सगळे आनी सगळे कलर पेंट बीन सगळे हांव मारता जातली मागीर लास्ट फायनल तो कोत्ता खूब खुशालकाय भोगता की हांव म्हाका खूब बरें दिसता की तो काविंगा कोत्ता आनी आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट म्हूण बारापूर काम कोत्ताय पालया नायकवाड्यार दूदकार एकनाथ नायक फाटली 40 वर्सां दुदाचो धंदो करता. ह्याच धंद्यार ताणें घर गाडी सगळें उबें केलां. शिकलो तरी नोकरी ना म्हणून घरा बसून रडचे परस जिद्द बाळगूंक जाय. काम केल्यार फळ निश्चित. एकनाथाची देख खासा रिपोर्ट. 2 गायी आनी एक म्हस घेवन आपणे वेवसाय सुरू केल्लो. आदी बापूय करतालो. 2 गोरवां वयल्यान सुमार 40 जालीं. फुडें काम जपना म्हूण थोडीं विकलीं आनी आतां सुमार 25 नग आपल्या कडेन आसा म्हूण एकनाथ नायक उलयलो. 1985 पासून चालू आसा. म्हणजे हेच्या पयलीं कोण करी? बापूय म्हजो. जवळ जवळ 20-25 नग आसा आमच्या कडेन. बारीक मोठो. पण दुधाचो जवळ जवळ 15-16 आहा. ओके. दिसाक आमचे तशें 40-50 लिटर दूध जाता. 2 झील म्हजे, एक सून, बायल म्हण मातशी शीक आसा. पण मदत करतात. अच्छा. सकाळी तेंक पयलीं दूध काडूंक जाय, मागीर तांकां सोडूंक जाय, परत हाडूंक जाय, परत दूध आमी 2:30-3 सुमार काडटा कित्याक डेरी आमची 3:30 गाडी येता गोवा डेरीची. त्या वेळा ते 2:30-3 पासून दूध डेरीक पावोंक जाय. म्हणजे ते परत दनपारां काडूंक जाय, परत तांकां सांजची सोडूंक जाय, परत हाडून बांदता विणटावणाचो सहज 8-9 जातात गोठ्यातच. घर दार लोतो कपडो गाडी घोडो संवसाराक जाय तें सगळें ह्या वेवसायांतल्यान उबें केलें. आदींच्यान दोगूय पूत आपणाक मजत करताले. आतां सुनेचोय हातभार लागता आनी धंदो नेटान चल्ला. दिसाक सुमार 50 लिटर दूध काडटा. लोक घरा कडल्यान व्हरता आनी बाकीचें डेरीर घालता म्हूण तो मुखार उलयलो. आतां माझत बघा आमी आतां जवळ जवळ आमच्या कडेन 2-3 ट्रक आसात, 2 रिक्षा आसात, 4 व्हिलर गाडी आसा. आमी जवळ जवळ 60-70 हजार ह्या लाखांचा घर बांदला. बरोबर. म्हणजे ह्याच व्यवसायात करून शेत धंदे करून जावं दुधाचो व्यवसाय करून. 1995-96 लोन घेतलेला म्हणजे गायी हाडलेले लोन घेवन सांगलीसून. म्हणजे त्या वेळा आमी म्हणजे मागीर ते आमी तेंचे लोन फारीक केला. मग काम धंदो ना, नोकरी ना म्हूण चलचें ना. नवे पिळगेन आमचे पारंपारीक वेवसाय चलयल्यार उपाशीक केन्नाच मरचें ना. मातयेंत लोळचें पडटा. मात स्वताचो धंदो स्वता केल्यार तातूंत स्वाभिमान आसता. कश्ट केल्यार कश्टाचें फळ हें मेळटातूच. ह्या धंद्यांतूय तितली लुकसाण ना. धंदो सारको केल्यार फायदोच फायदो आसा म्हूण अभय नायक उलयलो. हेतून बापाय पासून चालू केले. मागीर बाबा म्हणलो आमी करया धंदो भितर. बाबा सांगलो करया धंदो. थोडी आमी विकले मातशी ते बाबा शिक पडलेलो म्हणून. मागीर बाबा म्हणपाक करया म्हटल्यार करया म्हटलं. आनी म्हणजे भितर लुकसाण हें कांय ना, फायदोच आमकां आहा. ते दूध आमी भायर दिता, देवळेकय घालता. तेका आमकां लुकसाण हें कांय ना. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी. चवथ सोंपतनाच मोरगांवच्या बायलां खातीर खासा आयतारचो बाजार. मोरगांव नगरपालिकेचो उपक्रम. घरगुती खाणा जिन्सांक तशेंच बाकीच्या सामानाक प्लॅटफॉर्म. तांकां खंय कसलेच चार्जीस आसचे ना. बायलांनी शिस्तीन नितळसाणीन धंदो करपाचो नगराध्यक्षाचो उलो. बायलां आसा ती खूब खाद्यपदार्थ करता पूण खंय तरी तांकां विकपाक जागो मेळना म्हणून नाजाल्यार खूब त्रासूय जाता. म्हणून आमी एक चिंतलें बाबा खंयच्याय आयतारचो एक बाजार करपाचो म्हणून. आयतारा असो बाजार करपाचो. आतां सगळ्या वाड्याक एरियान लायक म्हापसा आसूं नाल्यार पणजे मडगांव बीन संडे ना संडे कसलो तरी बाजार आसता म्हयन्याचो एक. पूण आमी चिंतला कसो बाबा आमच्या गोंयकार बायलां खातीर आमचे
म्युन्सिपालिटी जितली मुरगांव मागीर लागता तितल्या लोकांक घेवन आमी तो बाजार सुरू करपाक सोदता पूण तांकां एक जागो खंय तरी आमी दिवपाचो आनी तेंचे कितें खाद्य पदार्थ आसूं नाजाल्यार कशें आमच्या दाराक लावपाक तोरणां आनी कसलें कितें ती करूंक शकता आनी ते विकूंक शकता तांकां एक हातभार कसो आनी एक घर चलोवपाक कशी एक संदी कशी कित्याक लोकां कडेन थोड्यां कडेन असो ना बाबा दुकानां घेवन भाड्याक घेवन अशें मेळपाक जायना थोड्यांक आतां गणपती जातकूच तुरंत आमी एक आयतार पयलीं सुरू करतले ओपनिंग बरें करून सगळे जितली बायलां खंयची आमची वास्कोची जावं सड्यार चिखले निवाड्यार कोणी जावं तांकां आमी एक खंय तरी एक बसपाचो जागो तांकां आमी हें करतले म्हणल्यार गणपती जावन हें आमचें शिवर आसा. ह्या बाजारान आपले सामान विकपाक खंय बायलांक कांयच फी फारीक करपाची गरज ना. फक्त बायलांनी शिस्तीन आनी नितळसाणीन धंदो करचो म्हूण नगराध्यक्षाचो उलो. ना चार्जीस कांय ना हे आमचे वास्कोचे आनी आमी चार्ज कोणाक लावपा ना कित्याक तांकां एक हातभार लागपाक जाय. चार्जिंगेचे मागीर पळय धंदो बिंदो तेंचो बरो चलना जाल्यार तांकां दिवपाक जाय म्युन्सिपालिटीक जाल्यार ते अवश्य मागीर दिवंक शकता पूण आतां सद्याक तर तांकां कांय चार्जीस नासतले तेंच्यांनी खाली थंय येवन आपणाची विक्री करपाची वयतना क्लीन दवरपाचें काय आमकांय म्युन्सिपालिटीकूय त्रास ना आनी लोकांकूय त्रास ना. जीएमसीन एडमीट आसतना घरगुती खाणाचें म्हत्व कळ्ळें म्हणूनच हो प्रस्ताव घालो म्हूण मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार उलयलो. जीएमसीन जेन्ना 7 दीस आसलो तेन्ना खावपाची मातशी परिस्थिती मातशी तें बिगड आसली तेंचें खाण म्हणल्यार तें एक्चुली म्हाका जायनासलें खावपाक म्हूण थंयसर हांव भायर ती जेन्ना बसतालें तेन्ना म्हाजी मिसीस थंयसून ती सान्नां नाजाल्यार पुरण पोळी कितें करून हाडटाली तेन्ना खंय तरी बरें पोट भरतालें आनी आमची जेन्ना कोण करता तेन्ना बरें दिसता बाबा हितून आनी कांय मिक्सिंग नासतलें म्हणून एक हेल्थी खाणें मेळपाक जाय आमच्या वास्कोकारांक खातीर हो एक प्रयत्न आसा लोकांनी त्याचो साथ दिवचो. पेडणे पोरसकडे जंक्शनार मेल्ले म्हशीवेल्यान 2 व्हिलर चडयल्ल्यान एकलो क्रिटिकल. जंक्शनार खंय स्ट्रीट लायटी ना सिग्नलय चलनात. कळटा ते प्रमाण राती म्हस ट्रका पोंदा पडिल्ली तेच मेल्ले म्हशीचेर 2 व्हिलर चडयली. सकाळी 5च्या आसपास 5:30च्या आसपास हो ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी हांगासर दर खेपे हो ॲक्सिडेंट जाता कारण हांगासर जो डिवायडर आसा डिवायडरार खंय 200 मिटराचे हे खांबे दिसनात आनी हांगासर काळो खूब आसता. हेच्या पयलीं जो 3 ॲक्सिडेंट जाल्ले आसा तेच्या पयलीं 4 व्हिलर एक ॲक्सिडेंट जाल्लो गोरवाक लागून आनी ती गोरवाक लागून ॲक्सिडेंट जावन तेची व्हिलां सुद्दां तुटलेली आसा. ताका लागून म्हाका हे पंचायतीक रिक्वेस्ट करची आसा जी गोरवां कोणाची आसा तेचेर कारवाय जावंक जाय जेणे करून जी प्रत्येक टायम ॲक्सिडेंट जाता ती जावचे न्ही. सकाळी उजवाडाक एक 5 सुमार एक इन्सिडंट घडल्या. इन्सिडंट अशें आसा की जे नैबाग पोरस कडेन जे नॅशनल हायवे 66 आसा ह्या रोडार पोरस कडेन जे जंक्शन आसा थंयसर लायट नाच. हेच्या पयलीं खुबशे जाणांनी खुबशे मागणी केले तेच्या उपरांत थंय ॲक्सिडंट जाताले म्हणून थंयसर सिग्नलां बसोवपाक आयले पण सिग्नलां बसयल्यात पण ते कांय सारके चलनात. 5 सुमार एक म्हशीच्या वयल्यान एक ट्रक गेले आणि ते म्हशी जाग्यार ताका मरण आयल्या आणि त्या उपरांत सकाळी 2 व्हिलर बायक घेवन वचपी एका रायडराक त्याच्या म्हशी वयल्यान व्हेले आणि तो पडलो खाला आणि तो तेजे हेल्मेट आणि त्याची बायक आणि तो मेजर इंजर्ड जाल्लो आसा. ताका मागीर शिफ्ट करपाक आयले. त्याच्या फाटल्यान एक 4 व्हिलर कार ते म्हशी वयल्यान चडले. एक एकूच आसा की थंयसर ज्या स्पॉटार जे नैबाग पोरस कडेन जे रोड आसा थंयसर लायटी नासल्या कारणान हे अशे इन्सिडंट घडटात आनी इन्सिडंट घडल्या उपरांत आयज एका बायक रायडर मेजर इंजर्ड आसा आनी ताच बरोबर 4 व्हिलर ड्रायव्हर जो आशिल्लो कारवालो ड्रायव्हर जो आशिल्लो तो सुद्दां तेचेर म्हशीचेर चडयले. खंय तरी एक्सिडंटाचो प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. सिग्नलां घातले पूण सिग्नलां कन्फ्युजन जाता मागीर कन्फ्युजना खातीर परत एक्सिडंट जाता अशे सद्याचो प्रकार जो आसा पेडणे वाठारांत सद्या आमकां दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी.
घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत।